entire universe dwells. I honor the place in you which is of love, light, peace and joy. When you are in that place in you and I am in that place in me, we are one. पुलवामा हल्ल्यांत शहीद जाल्ल्या समेस्त शूरवीर पुत्रांक नमन करून आनी तांकां आर्गां ओंपून कार्यावळीक सुरवात करता. I welcome you all for this foundation stone laying ceremony. It's a dream come true after many years. It's been, as my officer almost mentioned, that it has been since 1984, the old building which we were housed, and then the annex building in 1991. The space for the personnels, firefighting operational personnels, have become scarce. So hence, this department, the department's administrative work has expanded, and also keeping in with the growth of the operational requirements of the state. And hence it has become essential for additional space and more facilities for firefighting personnel. Our beloved Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar ji has always been envisioning the growth of the department and also enhancing its capabilities. 175 वर्सां पयलीं आशिल्ली तेन्ना ही कॅपिटल सिटी म्हूण डिक्लेअर जाल्ली आनी आतांची पणजे हातूंत म्हाका दिसता जमीन आसमानाचो फरक आसा. हळू करून पणजेचे बॉर्डर्सूय वाडत गेल्या आनी पणजे जर आमी एग्लोमरेटेड पणजे म्हणत जाल्यार जवळ जवळ 1.5 लाखाचें पॉप्युलेशन हे ह्या एग्लोमरेटेड पणजेक आसा आनी रावता. ताज्या भायर जवळ जवळ जे 70 लाख टुरिस्ट पर इयर गोंयांक विजीट करता तातूंतलो म्हाका दिसता प्रत्येक टुरिस्ट पणजेक पांय दवरूनच गोंय पळयना शिवाय वतना. आनी ताका लागून पणजेचें म्हत्व, पणजेच्यो सर्विसीस, पणजेच्यो सुरक्षितता हाजी म्हाका खूब इम्पॉर्टन्स येता. हांवें ल्हानपणांतली पळयल्ली पणजे आनी आतांची पणजे हळू चेंज जायत गेले आनी चेंजींग फॉर द बेटर. आमचे नरेंद्र मोदींचे स्मार्ट सिटी मिशन जे आसा ते आमकां 2015 सालांक पणजेचे सेकंड राउंडाक सिलेक्शन जालें आनी खंय तरी ज्यो 60s 70सांक ज्यो एमेनिटीज ज्यो हांगा प्लॅन केल्ल्यो 84 हे फायर स्टेशन आयलें. आय एम रियली थँकफूल टू देन चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंगजी रावजी राणे जाणी ह्या भागांत लँड एक्वायर करून ही जागो एक पब्लीक एमेनिटीजांक दिली. म्हणजे परेड ग्राउंड जर पळयता आमी एससीचो ग्राउंड पळयता हे फायर स्टेशनाचो ग्राउंड हे तेन्ना एक्वायर जाल्लो म्हणून म्हाका दिसता आयज आमी भरपूर प्लॅनिंग करपाक पावले. जी बिल्डिंगो आसा तांकां फायर फायटींग तांकां सेफ्टी प्रोवायड करपाक आयज खात्यान 32 मिटरची स्पेशल फायर फायटींग क्रेन हाडून ताजी तरतूद केल्या. पणजेंतल्यो धाकट्यो धाकट्यो गल्ल्यो म्हणजे ओल्ड पणजे सिटी आमी जर पळयत म्हणजे म्हजे हांवूच रावता ते वॉक द वॉक थंय वचपाक रस्तो 5 मीटर 6 मीटर आनी ताज्या फाटल्यान घरान वचपाक पांयवट आसा ती 2 मीटर 1.5 मीटर 3 मीटरची आसा. थंय पावपाक लागून फायर फोर्सान 3-4 वर्सां पयलीं बुलेटीचेर मोबायल फायर स्टेशन हाडलें जाका लागून म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप आनी हांव खरेंच तुमचें कौतुक करता की एक दूरदृश्टी दवरून हो स्टेप घेतिल्लो आसा.